सांकवाळ पंचायत ही गोंयांतली एक गिरेस्त पंचायत. पंचायतीक येणावळ उणें ना. मात पंचायतीचे कचेरेची परिस्थिती पळयल्यार ही पंचायत भिकेक लागल्या अशें स्वता सरपंच रमाकांत बोरकार म्हणटा. नवे पंचायत घर बांदपाक आतां मुख्यमंत्री पर्रीकारानच आदार करचो अशें सरपंच आनी उपसरपंच मागतात. कचेरी नवी बांदतले जाल्यार पीडीएचे नेम आडवे येतात. सांकवाळ ही गोंयांतली एक गिरेस्त ग्रामपंचायत. मात पंचायतीच्या कार्यालयाचेर सामकी अवतिकाय आयल्या. पंचायत कार्यालयात मारिल्ल्या फोराक बुरक पडल्यात. वण्टी भिजोवन वोल्यो जाल्यात. नवे पंचायत घर बांदपा खातीर सरकारान आदार करचो अशें सरपंच रमाकांत बोरकारान मागला. फाटले 5 वर्सां आमी प्रयत्न खूब केल्ले आनी 2 वेळाचे फावंडेशन स्टोन सुद्दां बसयलो आमदारान, पुणून कांय कारणां लागून तें काम पेंडींग उरलें. आमकां हांगसर कुलास म्हणटा ताणें फाटल्यान हें शेत डोनेट केलें, जमीन डोनेट केलें 3,500 आनी स्क्वेअर मिटर, आनी तेजेर आमी बरें मॉडर्न पंचायत घर बांदपाक प्लॅन बी सगळो तयार केलो. फायल अजून पीडीए पेंडींग आहा. सो मेन टायम कितें जालें, टेन्युअर काबार जालो, परत न्यू सरपंच येयलो. तेणी कितें केलें तें म्हाका खबर ना. आयज हे पंचायती कंडिशन अशें आहा, आमगे रिचस्ट पंचायत पूण बिल्डींग पळयल्यार भिकारी जाल्ली आहा. पंचायत कार्यालय सारकें नाशिल्ल्यान पंच आनी लोकांक खूब त्रास जातात अशें उपसरपंच रोजालिना मोनीज म्हणटा. मिटींग जाता तेन्ना लोकांक त्रास जाता. हिंग मिटींग भायर रस्त्यार करपाक पडटा. आमकां ग्रामसभा गेल्यार रस्त्यार करपाक पडटा. देखून आमी मागताय गव्हर्मेंटा कडेन आमकां मातशें सीएमा कडेन आमकां मातशें आमगे पंचायत हें करपाक फॉवर्ड व्हरपाक आदार करपाक. सांकवाळच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. पणजे डॉन बॉस्को कॉलेजीन मास मिडियाचे भुरग्यां खातीर स्टुडिओ केला. दोनापावलाचे इंटरनॅशनल सेंटराची संचालक नंदिनी सहायान स्टुडिओचे उक्तावण केले. मिडिया आपली शीम हुपता काय कितें ह्या विशयाचेर उपरांत चर्चा सत्र जालें. Over the years, we have had a lot of academics done, a lot of theory done by students, but they couldn't get their hands-on practical with media electronic equipment. It is our duty as media persons, I feel, to come and share our experiences with the young journalists of tomorrow, and to tell them what are the values and what are some of the guidelines that we have followed in our profession, and they should also be following that. यंग एजीचेर भुरग्यांक मिडिया विशीं ज्ञान मेळप गरजेचें आनी तांकां फुडें मिडिया हो एक व्हडलो ऑप्शन उक्तो जातलो. गोवा उर्दू अकादमीची स्थापणूक जाल्या. गरीब भुरग्यांक शिकपा खातीर अकादमी आदार करतली. सगळ्यांनी मेळून आमी उर्दू अकॅडमीची स्थापना केली. ताचो उद्देश हो आसतलो की आमची जी गरीब भुरगीं आसा, जेंचे कडेन बुक्स घेवपाची कॅपेसिटी ना, तांकां आमी आमची एसोसिएशनाचे तर्फे, आमची अकॅडमीचे तर्फेन आमी तांकां आमचे हेडमास्टर्स आनी सगळे कॉन्ट्रिब्युशन करून तांकां बुक्स प्रोवायड करतले. सपोज कोणा कडेन युनिफॉर्म ना तांकां स्कॉलाक येवपाक, सो ताका आमी तसले भुरगे आयडेंटिफाय करतले ईच एंड एवरी स्कूलांक, आनी तांकां आमी युनिफॉर्म्स हाडून जाय तांकां दिवपाचे प्रयत्न करतले. कला अकादमी आनी दादर माटुंगा सांस्कृतीक केंद्र कमिलेश भडकमकर आनी मिथिलेश पाटणकर हांची एकठांय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडटा. 11 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांचेर कला अकादमीन ही कार्यावळ जातली. आयच्या आघाडीचे 2 संगीतकार आहात, ते म्हणजे कमलेश भडकमकर आणि मिथिलेश पाटणकर. तर या दोघांचो एक संयुक्त कार्यक्रम दादर माटुंगा कल्चरल सेंटराच्या वतीन हांगा जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नोव्हेंबरांत जावपा आशिल्ले लुसोफोनिया गेम्सा खातीर मुळावे सुविधा उब्यो करपाचें काम पेडे म्हापश्यान नेटान चल्लां. आतां मेरेन 70% काम जालां अशें एसएजीचो सहाय्यक अभियंतो जयकृष्ण तिळवे म्हणटा. पेडे एथलेटिक्सा खातीर नवें सिंथेटीक ट्रॅकाचें काम मात पुराय जाल्लेंच जमा. आतां हांगा हे पेड्या लुसोफोनिया खातीर आमी 3 प्रोजेक्ट घेतलेले आहा. एक ट्रॅक, सिंथेटीक एथलेटीक ट्रॅक, मल्टीपर्पज हॉल न्यू, आनी रिफर्बिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज हॉल. सो तुमी आतां पळयता आसतले 80% 80 to 90% सिंथेटीक ट्रॅक जालो. फक्त ग्रास आहा. ग्रासाक 2 कटींग येतली. 2 कटींग जातकूच मागीर ताका डॅन्स सर्फेस जातली. ती डेन्सिटी जाय पळय तितली मेळटली आमकां. आनी एक आतां न्यू कन्स्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल आहा. ते न्यू कन्स्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज ऑलमोस्ट 70% जालें. आनी ह्या म्हयन्या भितर तुजें फ्लोरींग जातलें, टायलिंग वर्क जातलें. आनी नेक्स्ट सप्टेंबरान आमी ट्राय करता, मॅक्झिमम ट्राय करतले हँड ओवर करपाक.
फक्त सप्टेंबरान 2 कामां उरतली. एक एरिना लायटींग भितरले एरिना ग्राउंड आहा तो मेन प्ले एरिया आनी तेचे वुडन फ्लोरींग उरतलें. फक्त रुफींग चेंज करूंक जाय इंडोराचें आनी वुडन फ्लोरींग घेवंक जाय. तेवढं तो सप्टेंबरान हँड ओवर जाता. इश्यू जाय बिल्डींग आहा फक्त आमी चेंजीस करता एज पर स्टँडर्ड म्हणजे सायजी कितले जाय. टोटली 80% सगळें काम जाल्लें अशें टोटल 70% जालें. इतल्यान खबरांचें हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.